अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आमी भायर बाजारांत बेतना आमकां थोडे फावटी सिग्नलां मेळटात आनी थंयसर आमकां थांबचें पडटा. आनी कांय कडेन असलीं सिग्नलां पडटात थंयसर आमी पळयलां की भुरगीं जावं वस्तुऱ्यो धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन भीक मागूंक येतात. कांय फावटी बारीक चिंतल्यार ही सोय बरी वायट हाचेर एक विचार येता. दिवचें ना दिवचें, खरेंच काय ती कांय कितें तुवें दिल्यार चावतात, ही पाडिल्ली सोय अशी म्हणून. पण कांय फावटी अशें दिसता की खरेंच गरजेक सांपडल्यांत काय, खरेंच त्या वेळार तांकां कितें दिवचें अशें अंतस कोण तरी फावटी हालता धोलता. अशेंच एक फावटी खंय असल्या सिग्नलाचेर थांबलेले कडेन आसतना कोणें तरी ताच्या दारार मारलें. आपणाक कित्याक भिक्षा द्या म्हण. भुरगो तो 10, 11, 12 वर्सांचो आसतलो कडेन. ताका चुरचुऱ्या दिसले दनपारचो वेळ हो, ताका खरेंच भूक लागल्या काय कितें म्हणून ताच्या गाडयेंत इल्लीशीं कितें फळां आसलेलीं, एप्पल केळीं कितें, ती फळां काडलीं आनी ताणें ताका ती दिलीं. पूण ही फळां पळोवन तो भुरगो तितलो खुशी जावंक ना जालो. तो असो चुरचुऱ्यान पळोवपाक लागलो. आपणाक खरेंच पोटाक भूक लागल्या अशें मनान घोडे जायत. पण सिग्नल आसलें तें तांबडें, तें ग्रीन पडलें आनी हो दादलो आपल्या मुखार गेलो. आनी दनपारचो वेळ आशिल्ल्यान भुकेल्ले कडेन थंयसर लागसारच एक हॉटेल आसलेलें, रेस्टॉरंट, आनी थंयसर भितर सरलो. हे रेस्टॉरंटाचें दार भायलें आसलें तें हारशेचें आसलें, सो यू कूड सी थ्रू. तो आपल्या जाग्यार गेलो, टेबलाचेर आपल्याक कित्याक जाय आसा तें ताणें ऑर्डर केलें आनी फोनार तो उलोवंक लागलो. असो फोनार उलयता आसतना ताची नदर भायर पडलेले कडेन ह्या भुरग्याक ताणें पळयलो थंयसर. पूण ताका ती तितली जागृताय जाली ना, हो भुरगो कोण कितें काय तें. तो आपल्या फोनार उलयत रावलो. पूण हो भुरगो भायर रावन एक चुरचुरेचे नदरेन ह्या दादल्याक पळयत आसलो. ताचें जेवण आयलें मेजार, आनी जेवण ताचें आयिल्लें मेजार आयिल्ले कडेन परतून तो भुरगो तसोच आसा तें ताणें पळयलें. तेन्ना ताच्या काळजान कितें तरी जालें. होच तो भुरगो भुकेला काय अशें कितें तरी ताच्या मनान काळजान कल्पना आयली. आनी तो जेवण थंयसरूच हाडून भायर गेलो. ह्या भुरग्याशी इल्लीशी कितें गजाल ताणें केली आनी एक 4-5 मिनटांनी ह्या भुरग्याक घेवन तो आपल्या हॉटेलांत जेवण ऑर्डर केल्लेलें त्या तो जाग्यार आयलो आनी आपलें कितें जें ऑर्डर केलेलें तें ताणें ह्या भुरग्याक दिलें. आनी खरेंच म्हाका बाबा बिनो भुरगो भुकेल्लो अशें दिसतालें. कित्याक जे भाशेन हें जेवण खावंक तो जेवंक लागलो खरेंच आपशा भाशेन आमच्यांनी म्हणूं येता. आनी हो दादलो ताका असोच चोयत रावलो. ताणें आपल्याक आनी परतून आनी ऑर्डर करूंक ना. ताची भूक निवली कशी. जेयत आसतना कितें भाशेन दोळ्यांनी दुकां, तो भुरगोय इल्लोसो रोडकुलो जालो. घोडे जाय त्या तेंपान पयले फावटी घोडे कोणें हॉटेलांत व्हरून ताका बरेंशें जेवण अशें दिलें काय अशें जालें. आनी हें सगळें जाले उपरांत त्या भुरग्याकूय ताणें पाठयलो, बील मागलें. आनी जेन्ना बील मागलें तेन्ना मोगाच्या भाव भयणानो अशें त्या बिलार बरयलोलें आसलेलें, वी डोंट चार्ज फॉर ह्युमॅनिटी. मनशाळाय दाखयतल्यांक आमी पयशे घेनात. मॅनेजराची ताची नदर एक जाली. कित्याक ह्या दादल्यान एक मनशापण दाखयलें. एका गरीबा सवें, एका दुर्बळ्या सवें ही खर न्ही त्या मॅनेजराकूय मानली. मोगाच्या बाबा मिनानो आज आमी गरीब, निर्वाशी, एकसुऱ्यांक, दुर्बळ्यांक सवें मोग दाखोवपाचे ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. आनी आमच्या सरभोंवतणी आमी कितलीं व्हडलीं गिरेस्त काय आसा अशें म्हणीत तर जाल्यार पासून ही गरीबसाण, ही दुर्बळकाय, एकसुरी, निराशी जाल्लीं भावां भयणां आमचे मदें जियेतात. आमीच घोडे तांतलीं थोडीं हांगासर हाजीर आसलेलीं घोडे निराशी, घोडे एकसुरी, घोडे गिरेस्त न्हय, गरीबूय न्हू जायत पूण दुर्बळकाय आसा. आमी आमच्यांनी जायते फावटी घोडे असली परिस्थिती ती अनुभवल्या. आनी असली परिस्थिती अनुभवल्या कडेन आमी घोडे जायते फावटी आशेल्या, मोगाक आशेल्या, एकसुरी आसलेले कडेन कोणाचे भेटेक आमी आशेल्या, घोडे निराशी जाल्ले कडेन कोणाचें एक बरें उतर आमकां जाय अशें आमी आशेल्या. आनी ते पासत तो आयचो विशय मोगाच्या भाव म्हणून आमकां सगळें कितें भाशेन जागृत करता, आपयता की आमी हो मोग वांटूंक एकामेका सवें. आनी ते पासत तो मोग आमी एकामेका सवें वांटूंक सोदता जाल्यार आमचे कितें भाशेन जिवितांत कितें आसूंक जाय काय, कशे भाशेन आमी निर्वाशी आशिल्ल्यांक आमी मोग दाखयतल्या आनी बागेवन जुजे भाशेन आमी साक्षीदारां जातल्या काय, देवाच्या उतराचो आदार घेवन आमी ही 3 उतरां बियान सुरू जातले आमच्या काळजाक आमी कोंचोवया.
पयली स्वातेर बुन्याद देवाच्या उतराची. मोगाच्या बाबा भयणांनो, गरीबांक निर्शेल्ल्यांक जरी तर आमी केदीत भाशेन मोग दाखयतले जाल्यार आमच्या दर एकल्याचे क्रिस्त जिविताची बुन्याद जावंक जाय देवाचें उतर. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजून आपलो भौशीक भाव सुरू केलो, तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी ही ताची उतरां सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुर्द्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, कुरपेचें उतर परगटूंक. ही उतरां इजाज प्रवाद्याची. देवाचें उतर जेजूच्या भौशीक वावरांत एक बुन्याद जाता आनी देवाच्या उतराची घोटाय घेवन म्हणलेल्या भाशेन जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करता. ही उतरां देवाच्या उतरांत बरयलेली ही उतरां जेजू आपल्या भौशीक वावराक एक नेट घेता. आनी तेच मोगाच्या भाव भयणां आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटा तेन्ना आमी हें देवाचें उतर जियेत तेन्ना कितें भाशेन आमी साक्षीदारां जातात. देखून देवाच्या उतराचेर पात येतलो, गरीबा सगळ्यां दयाळाय पळयता. देवाचे उतर कितें सांगता तें आपल्या जिवितांत पाळूंक सोदतलो, निर्शेल्ल्यांक घोटाय दिता. देवाचें उतर कितें तो समजतलो, तो कितें भाशेन एक सुऱ्यांक सांगात दिता. आज आमी आमकांच विचार करुया, देवाचें उतर उपोट आसा आमच्या मदें. हालींच आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दोबाचीक परब समारंभली दोबाचीक उक्तावणी जाली. आमी 40 दिसांनी भरपूर देवाचें उतर आयकलें. आतां भाग्योन जुजे वाजाची नोवेना ओथमीक तयारी. कितलीं जाणां आमी म्हणटले फादर आमी ऑनलायन रेतीर पळयता, ऑनलायन आमी रेतीरांत आमी तातूंत आमी वांटो घेता. कितलें देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयण आमच्या मदें आसा, पूण जिवितांत रिगलां काय तें? हें देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक चलयता काय? हें देवाचें उतर दर एकल्याक आमकां कितें भाशेन जेजूच्या गोवाय करता काय? हे आव्हानाचो एक विचार आमी दर एकल्यान आमकां मांडूंक जाय. तुमकांच म्हणून सांगना, आमी जाय तें देवाचें उतर परगट्टा जाल्यार हें देवाचें उतर आमचे बरोबर चलता काय? कितली दूख दिसता मोगाच्या भाव म्हणटा, देवाचें उतर आमकां सांगता बक्षितात आमी. देवाचें उतर आमकां सांगता तुजें गर्व सकला उडय, तूं खाला जाव, तूं खालती जाव, तूं ल्हानवीक जाव. पूण कितलें व्हडपण आमचें, कितली गिरेस्तकायेचेर आमकां थोडे पावटी उलयता तें कितें काय? आमची पदवी, आमचें व्हडपण. आनी ते पासत आज दर एकल्यान आमी आमकांच विचार करून मांडपाक जाय, म्हज्या क्रिस्त जिविताची बुन्याद कितें काय? देवाचें उतर जाल्यार गरीबा सवें हांव बरेपण पळयता काय? कोण दुर्बळ आसा ताचे सवें म्हाका हुस्को आसा काय? आनी देखून आज भाग्यन जुजे वाजान देवाचें उतर आपल्या जिविताची बुन्याद केली, देखून तो जालो साक्षीदार देवाच्या मोगाचो. आनी देखून ताणें आपल्या जिवितांतल्यान तो मोग वांटलो. आमी मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां मेळटा, आमी देवाक आर्गां दिवया की देवाचें उतर आमच्या मदें आसा. जायत्यो सवलती आसात, जायत्यो संद्यो आसात, मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज वी हॅव. आमच्या मदें हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी एक कितें तरी दिसपट्टी आमच्या जिवितांत घालून दुर्बळ्यां सवें, गरीबां सवें, दुसऱ्या सवें मोग दाखोवंक आमकां कितें कृपा आनी बळ मागुया. दुसरी बी हांव म्हणटलो आसलो भावपण. आयच्या पयल्या वाचपांत मोगाच्या भावा भयणांनो आमकां देव शिकयता की आमच्या भावपणाचें नातें आमी अदीक मजबूतान घट करपाक जाय. तूं देवाचो मोग करता म्हणटाय आनी तुका दिश्टी पडटा त्या पेल्याचो जरी तातूंत दुयेंस करता जाल्यार हातूंत सोयरीगत ना, हातूंत गोवाय ना, हातूंत खरें क्रिस्ताचें जिवीत ना. आनी त्या पासत आमकां भाग्योन हांव पयले चिटींत आमकां किरीत भाशेन उगडास करून म्हणटा की जरी तर तूं देवाक स्वत मानताय, देव अभिषेक म्हणून उडकून घेतलाय, एक व्हड भावार्थाचें देणें जरी तर आमकां तर आसा जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें देव पळोवपाक जाय, दुसऱ्या सवें आमकां देवाची सावळी मेळपाक जाय, दुसऱ्या सवें हांवें देवाचो अनुभव घेवपाक जाय. आनी त्या पासत आज हो एक विचार, हें भावपणाचें नातें, हें भावपणाचें नातें मोगाच्या भाव म्हण आमच्या नुस्पावत रोगताचें, हें भावपणाचें नातें भावार्थाचें. आनी त्या पासत आमी सगळीं भावां भयणां एकामेकाची बावतिजमाच्या दिसाक आमी देवाचीं भुरगीं जालीं, जेजूची पाटलावदारां जालीं, पवित्र आत्म्याची आमी मंदिरां जालीं, एकामेकाची भावां भयणां आमी पवित्र सभेची वांगडी आमी जाले. म्हणटच आमचें नातें भावार्थाचें. आनी ह्या भावार्थाच्या नात्यान मोगाच्या भावां भयणांनो जें कितें दुसऱ्याक कितें भोगता तें म्हाकाय भोगोंक जाय, दुसऱ्याक कितें तर दिसता तें म्हाकाय दिसूंक जाय, ह्या भावार्थाच्या नात्यान. देखून आमची पवित्र सभेची एक गिरायस्काय आसा, तूं संवसाराचे खंयच्याय कोणशाक वचो, बावतिजमांत हे पवित्र सभेंत आसलेलीं सगळीं आमची भावां भयणां आनी हातूंतल्यान आख्या मनशा कुळाक आमी आमच्या भावपणाचें नातें जोडूंक आमकां देव आपयता. आनी त्या पासत खरेपणी दुसरे कडेन कितें जाता तातूंत म्हाका कितें दुखता काय?
आज आमच्या पॅलेस्टिनांतूच पळोवया आमी कितली गरीबसाण, कितली दुर्बळकाय, कितले निराशेपण, कितले एकसूरपण थंयसर. आमी जर तो टीव्ही ऑन घालीन तें पळोवशी जाल्यार न्यूजाचेर आमचे काडी चुरचुरोंक जाय. पूण म्हज्या चेड्याचें काजार जालां, म्हजें काजार चेड्याचें, म्हाका कित्याक पडपाक जाय काय तें. फाटल्या दिसांनी कुमन्यांव जाल्यात, कितलो देस्पेस करूंक नाय काय आमी. कुमन्यांव दिलेले कडेन एका भुरग्याक आमी कितें तरी दुर्बळाचें शिकयलां काय. कितलो इद्वास आमच्या जेवणाचो, कितलो इद्वास आमचो दुडवांचो जाता. हे भाशेन तरी तर मोगाच्या भावा भयणान आमी जियेता तेन्ना ते सायडीन दुसरो भाव भुकेन वळवळटा, ते सायडीन थंयसर कोणाक बाबडे रावपाक सारकें घर ना, ते सायडीन बाबडे कोणाक सारको न्हेसतलो म्हळ्यार कपडे नात. जाल्यार म्हाका आनी तुका पडना काय तें. तोय म्हजो भाव, तिवूय म्हजी भयण, थंयसरूय गरीबसाण आसा. वॉट कॅन वी डू? व्हडलेशें कांय करूंक जायना जाल्यार हांवें म्हाकाच तरी चिमटो दिवपाक जाता न्हू. म्हजेंच कितें सेलेब्रेशन जाता तेन्ना हांव उदवास करचो ना. म्हजेंच कितें भुरग्याचो कुमन्यांव 21st बर्थडे जाता कितें जाता तेन्ना हांव इल्लेशें कितें उणें करतलो. खंयच्यान तरी हांव दुर्बळांक, गरीबांक कितें तरी इल्लें होगळें उणें करतलो, जायना काय. आनी त्या पासत मोगाच्या भावपणाचें नातें आमचें देवा कडल्यान की हांव देवाचो मोग करतां जाल्यार म्हज्या भाव भयणां सगळ्यांक देव पळोवपाचें, गरिबां निशेल्या सगळ्यांक देव पळोवपाचें. आज देव आमकां परतून उगडास करता. आनी तिसरी बी हांव म्हणटलो आसलो खेरीत भाशेन बुजवण, दयाळाय, हुस्को. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो देव पळय कशे भाशेन हे बुजवण दिता. ही ताची उतरां मोगाच्या भावा भयणांनो खरी उतरां ती. देखून देवाच्या जिवितांत आमी पळयता आख्खे कडेन ताणें दुसऱ्या सगळें मोग दाखयलो. कित्याक दुसऱ्यांची भावना ताणें आपणाची केली. फिलिंग्स, इमोशन्स दुसऱ्या सगळ्यान तो चुरचुरलो आनी चुरचुरलो ताणें आपणाकूच दुसऱ्याचे परिस्थितींत ताणें घाली. आनी हे भाशेन दुसऱ्यांनी जेजू सगळें गोठाय पळयली. जावं ती पातकांत सांपडलेली, पोरदुवारांत सांपडलेली वस्तोरी, जावं ती विधवा जिचो एकलोच पूत मरून गेलो, जावं तो कुड्डो, जावं तो तोंटो, जेजून आपली भावना तातूंत घातली. आनी ताची भावना ओळखून मोगाच्या भावनांनो देवजून तांकां पेकोवणी हाडली. आनी हे भाशेन तो देवाचो मोगाचो नामणो जालो. आमकां निश्चेलें सगळें जरी आमी मोग दाखयतले जाल्यार तांची भावना आमची भावना, तांचे बुजवणेंत आमी वांटो घेता, तांची फिलिंग्स, इमोशन्स आसा ती मोशी. आनी भोव करून हांव म्हणटलो आसलो मोगाच्या भाव भयणांनो हे सोयरीगत आमच्या कुटुंबांनी गरजेचें. ही कुटुंबान जाका घोव बायलां सवें एकामेकाची भावना मेळटात, एका सासमाय सुनेची भावना मेळटात. आनी एकामेकाची भावनांक जेन्ना जागृताय मेळटा, एकामेकाची भावना समजोनी असली जरी तर खात्री मेळटा तेन्ना त्या कुटुंबान शांती सुसेग आसता. देखून म्हाका थोडे फावटी समजना, थोडे फावटी कित्याक काय सुनेक सासमायन त्रास करपाक जाय, सुनेची भावना सासमाय समजता काय, कित्याक काय सुनेन सासमायक त्रास दिवंक जाय, दूख दिवपाक जाय काय, जाल्यार सून सासूमायची भावना समजता काय. कित्याक काय आमची घोव बायलांची भावना लग्नाच्या दिसांत एकामेकाक जोडोन हाडलेली ती वर्सां मदें टुणटात काय. वाय द वायफ शूड फील दॅट शी इज इग्नोर्ड, why a husband should feel that he is not respected, why there is lack of appreciation. हे सगळे वस्तू जे आमच्या घराब्यान एकामेका सोबे बांदून हाडपाक एकदम गरजेचें म्हत्वाचें. आनी त्या पासत आमच्याच कुटुंबान जरी तर ही भावनाची ओळख ना, आमच्याच कुटुंबान जरी तर ह्या भावना विशीं आमकां तो जागृताय ना जाल्यार हाव विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू बी कन्सिडरेट टुवर्ड्स अदर्स पूर. आनी त्या पासत मोगाच्या भावा भयणांनो आमी पळयता पाद्र जुझेवाज तो भावना समजलो, भावना ओळखली, तो तांचे भाशेन जालो. जेजू गोवाय दिवचे खातीर तांच्या जिवितांत तो भितर सरलो आनी भाशेन तो जेजूचो साक्षीदार जालो. तर आज करीत भाशेन आमी आमची जबाबदारी दुर्बळ्या सगळें गरिबा सगळें आमी ओळखून घेता आसतना आनी मोग दाखोवंक आमकां भाग्योन जुझे स्मृती म्हूण आमी म्हणटा आसतना आमी आमकांच भाग्योन जुझेच्या शेगुणांनी आमी वाडोवया. देवाचें उतर आमच्या मदें आसा, देवाचें उतर आमकां वाट दाखयता, तें आमच्या जिवितांत हाडून देवाचें उतर आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद केली तर सगळ्या पावलांनी मोग, दयाळाय, बोगसणे, शांती व्हांवत रावतली. हे तरेन आमचो भाग्योन जुझेवाज आमच्या मदें जिवो आसा, आमचो भाग्योन जुझेवाज आमकां चलयता आनी ताची भोक्ती आमच्या काळजान कुटुंबांनी आमी जियेता, हातूंत आमी देवाक साक्षी दिवंक पावतले. आमीन.